आता लाईव्ह होता मागे तू तर कारभार उरलेलं तू मारू नका आणतो ते आणतो का बरोबर आपला शिकता आम्ही झगडी किती करतो हो बोला आम्ही सगळं बरं परत आणि पैसे सांगतो पैसे काही बरं आता इथलं किती होतो आपलं होतं काय होतं आम काय कळणार आहे बरोबर हा कसं माझं भाव हा काम आता माझं काम झालं पाय पडतो रामकसे ना व्हडल्या पण ना आपण नसलो नो अरे तुका काय खबर ना आमच्या मातशे कपडे घाले आणि वता म्हणपाले अशें बरें बरें कोणा आता हे बी रेडी तुका पण घेवपाक पाहिजे रेडी की किती करूया होतो रे चल घेऊन बसता ना आगे जा आगे उठा मत अच्छा आणि लोग क्या एक्सेस हो गया लोग को क्या चाहिएगा जाएगा बोलो बोलते हैं बोलो पार्किंग बोलते हैं वही बोलो आमकां अशें लावपाक हें करपाक केला ताजे सर आमी उपकार केला आमच्यावर बरें केला आमकां बरें वाटता आनी आतां आमी लायला ते हिशोबान बरोबर आसा कितें आसा ह्या वाटेन कारवाले बी येता मागीर फ्रूट हाडून दी म्हणटा ताका लागून चड फाटी गेले जाल्यार आमकां रुका वचून उलटी मारून घेवची पडटा आनी म्हाजे कडेन काय जावचें ना आमी लायला तर मातशें भितर करून व्यवस्थीत लायला आमी कोणाक त्रास ना उठपाक सारकें केला तुका हांवें सांगलेलें भितर आनी भितर रावन विकपाक जाय तुमी भायर जावन विकता सर फाल्यां मंडे जातले मंडे एक दीस काडा तुमी मंडे जातले सांगले मॅडम पळय पळय नो ताका हांवें सांगलां कितें तुमी हे भितर रावतले भितर रावन विकतले सर मंडे जाता सरांनी सांगला मॅडम सांगला हांव 10 वेळा पण सांगला सर टायम
मॅडम आज तुम्ही ड्रायव्ह घेतला किती तुम्ही सांगू शकता? ॲक्च्युली खूप दीस पयलीं आमी जे फ्रूट मार्केट आसा ते सारकें म्हणजे तांणी ॲक्च्युली फुटपाथ एनक्रोच केल्लो. तुमी पळयलें जाल्यार आतां कंप्लीट फुटपाथ क्लियर जाल्लो आसा. सो आमी तांकां टायम दिल्लो की बरें वेवस्थीत डिस्प्ले करून फुटपाथ सोडून मातशें भितर वचात म्हणून. आनी बरें जालां. अजून तांचें बारीक बारीक कितें आसा पळय तें अजून चालू आसा. सो दॅट कस्टमर्स गेट एक्सेस आनी तांकांय बरें वेवस्थीत जावनी म्हणून हो ड्रायव्ह केल्लो. तातूंत आमी जो मेन सालगांवकाराचो जो रोड बी सांगतलो ताज्या बद्दल. तो फूल रोड ब्लॉक जाता लोकल मार्केट घालता ते. सो खंय तरी तो रोड क्लियर सांजचे येवपाक खूब चलपाक जागो नासता. लोकांक भोंवतले जाल्यार जागो नासता. सो खंयची जी वेंडर्स आसा ते आमी 2 मार्केट्स केल्या. एक हांगा आनी एक ओल्ड फीश मार्केट केला. सो जे लोकल वेंडर्स आसा तांकां आमी त्या मार्केटान घालून एक क्लियर असो म्हणजे मार्केट रस्त्यार अवॉयड करपा सारकें एक परिस्थिती निर्माण करपाक ताज्या खातीर प्रयत्न चालू आसा. ताज्या खातीर हो ड्रायव्ह घेतलो. मॅडम खंय तरी ते आतां फुटवाले सांगता की तांकां भितरल्यान विकपा लायला म्हणून. बट वील दॅट बी पॉसिबल? आमी एक्चुअली पॉसिबल आसा काय म्हणटा भितरल्यान विकपाक? कित्याक ताजो सामान भायर आसतलो तो भितर आसतलो तितलो लांब आसूंक जाय मनीस. त्याच खातीर दॅटफॉर दे आर ऑल्सो ट्रायंग ते म्हणटात खरें दे आर ट्रायंग टू से बिकॉज हांगा ब्लॉक नाका म्हणून वर्कआवट करचें पडटलें. कित्याक थोडे लोक तांकां काडून दिवपाक ना कित्याक लागून मॅडम? बिकॉज थोडे लोक ते सारके शॉर्ट आसा न्ही, लांब आसूंक जाय मनीस. तांच्यान थंय दिश्टी पडूंक जाय कस्टमर न्ही. तो भितर रावन भायर कसो विकूंक शकता ते? एक्झॅक्टली म्हणटा जे बारीक कितें आसा पळय दॅट इज बींग वर्कड आउट. ती आसा आमी आसा वी वील ऑल मीट तांकां परते मेळून वी वील वर्क आउट सम वे फॉर देम सो दॅट दे डोंट क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड. दे हॅव डन अ गुड जॉब. म्हणजे बरें काम केलां. कंप्लीट क्लियर केलां. आनी जो तुमी पळयला आसतलो ऑलमोस्ट फूल एरिया आसा पळय जो फूल ब्लॉक आशिल्लो तो क्लियर जाल्लो आसा. सो बाकीचे कितें बारीक टेक्निकल आसा. मॅडम आता 5 दिसांनी चवथ जातली मागीर परत गर्दी जातली देवतेची मागीर कशें तुमी हें केलें हँडल कितें करतले अशें तुमी आपयला तांकां? उलयताली एक्चुली आतां जो स्वयंपूर्ण चवथ बाजार आसा तातूंत आमी जाता तितलें माटोळेचें सामान जावं म्हणजे जे लोकल वेजिटेबल्स जावं आमी थंय अकोमोडेट करपाक ट्राय करता सो दॅट हांगा सिटीन रश जायना. दीस कॅन केटर टू द नॉर्मल क्रावड. आनी जो स्पेसिफीक चवथीचो जो बाजार आसा वी वील ट्राय टू अकोमोडेट इट इन द स्वयंपूर्ण चवथ बाजार. सो दोगांकूय इजी जावं. मॅडम आता तुम्ही आता ड्रायव्ह चालू केला, तुम्ही सगळे कसे कितें करतले? म्हणजे सगळ्यांक शिफ्ट करतले की वन बाय वन करतले कितें करतले? सगळ्यांक शिफ्ट करून आमी सगळ्यांची लिस्ट काडल्या. ह्या रोडार कोण बसता ताची लिस्ट काडल्या. मदल्या फुलांची जी गली आसा आनी सांगून ती शेड्स आमी शॉप भितर रिकामो आसता आनी तरी ते भायर आयिल्ले ते आमी अवॉयड करपाक तांकां रोड ब्रॉड करपाक सो एन्क्रोचमेंट बेसिकली क्लियरिंग द एन्क्रोचमेंट. City has given a lot of stress. We have told him also the same. City has to be, vendors have to be off roads. Okay. So that has been our priority. तो का अरे तो धावता रे धावता का आडो नका. हॅलो प्लीज आज तुम्ही तुमची म्युन्सिपालिटीने ड्रायव्ह केला आणि फ्रूटवाल्यांक तुम्ही तांच्यान भायल्यान क्लियर करता. बेसिकली तुम्ही कशें हांगा एकोमोडेट करपाचें सगळ्यांक एकूच हातूंत? वास्कोचे कावन्सिलर वॉर्ड कावन्सिलर बाय शमी सरकारान हो इनिशिएटीव घेतला विथ द चेअरमॅन आनी सगळे लेबर म्युन्सिपालिटीचे. कित्याक एक हांगा कशें जाला लोकांक वास्कोकारांक पार्किंगचो प्रॉब्लम आसा. पार्किंगा प्रॉब्लमा खातीर हे फ्रूट्सवाले जे तेंच्या जागो आसतना पण आनीक जास्ती वाडयला म्हणून तांकां आमी कंपाउंडाच्या भितर घातला फेसिंग टू द रोड सायड आनी तांकां आमी सांगलां हे तुमी भितर रावन विकपाचें भायर रावन विकपाचें ना. ते आतां कितें जाता फ्रूट घातले न्ही भितर पण भायर खुर्ची घातलेली बसल्या ते विकपा खातीर. पूण तांकां आमी सांगलां तुमी रावा तुमकां जागो दिला बऱ्या भशेन तुमकां जागो तुमी बऱ्या भशेन काम करा कित्याक लोकांक वास्कोकारांक त्रास जावपा येना. आनी हो आमी आतां म्हणजे हो आमचो फायनल ड्रायव्ह आसतलो. हेच्या मागीर आमी लोकांक सांगचें येना. जशें हांव सांगता चेअरमॅनाक तेणी एक्शन घेवपाची उखलून घालपाचें परत परत आनी कोणाक आपोवपाचें न्हू. हे इतलें सांगता आनी म्हाजी तुमकां काम आयज हो ड्रायव्ह घेतला. वॉट इज द बेसीक पर्पज ऑफ द ड्रायव्ह आनी कितें प्लॅन आहा?
ते कोण वेंडर रस्त्याचेर बसताले तांकां आमी आयज हें केलां ड्रायव्ह केलो की तांकां सांगलां की फुडयलां की मंडेसून तांकां आमी क्लियर करतले कित्याक आज तांकां हें दिल्या वॉर्निंग दिल्या आनी तेमी सगळ्यांनी भितर वचपाचें कोण वेंडर आहाय ते आमी तांकां थोडे वेंडरांक भितर घातले 2 मार्केट केलेले एक ती ओल्ड फीश मार्केट आसली ती आमी रेनोवेट केला आनी थिंगा फुटबॉलां बसयले तांकां थोडे फुटबॉल गोंयकार आहाय तांकां आमी थिंगान घातले थोडे बसताय ते थोडे आमी हे मार्केटान घातले हे फीश मार्केट जाता आनी रेनोवेट केली ती आतां आमी थिंगा ते हाडली ते फीश मार्केटान घातले थोड्यांक तशें करून आमी तांकां हें केलो आमी तांकां लिस्ट केलो आमी आमचे AMIक सांगलां ऑफिसर आहाय तांकां सांगलां तें लिस्ट कर थोडे हिंगा थोडे थिंगा आमी प्लेस आहा थिंगा घातले आनी रस्त्यार आमी कोणाक बसपाक दिवपा ना बेजिकली एक क्वेश्चन लिव आतां तूं म्हणटा हिंगा घालता म्हणटा सगळे फ्रूट वेंडराक हे फ्रूट वेंडरूय भितरल्यान विकतले थिंगा ऑलरेडी ते लोक थिंगा म्हणटा कंजेस्टेड जाले कितले लोकांक म्हणून तुमी भितर हे शेडीन बसयतले सद्या 2 वर्सां आमचे हें मारपाचें 2 वर्स काडपा जाय आमचे मार्केट फीश मार्केट जाता ते 2 वर्सां भितर आमी थोडे एडजस्ट करून बसयतले 2 वर्सां आमकां 2 वर्स मेळ्ळे 1.5 वर्स मेळ्ळ्या पुरो आमी एडजस्ट करून मागीर ते ऑटोमॅटीक ते थिंग वयतले थोडे ती फूड वेंडर आहाय न्ही ती गोंयकार आहाय ती एरिया क्लियर हय तर ही एरिया क्लियर जातली मागीर आमी हे फूड पळय एप्पल हे आमी भितर घातले ती फीश मार्केट थिंग वयतली मागीर तांकां सामकें हेजे 2 वर्सां त्रास तो न्यू फीश मार्केट तुम्ही रेनोवेट केला पण तिने कोणूच येना म्हणते बाबडे म्हणटा हा कोण येना म्हण आमी देखून ड्रायव्ह केला कित्याक रस्त्यार बसताय न्ही थोडे देखून तांकां गिरायक जायना दोगांयकूय गिरायक जावपा आमी तांकां कोणी हें करतले घातले कुठे पेनल्टी बी कसं कोण रस्त्यार राहता तुम्ही पुढे पेनल्टी मारतले आमी पेनल्टी मारतले प्लास्टिकां मारताय आमी रस्त्यार बसता पेनल्टी कितें उखलून हाडटले आमी तांकां सामान उखलून हाडटले जस्ट कॉन्फिस्केट हय थँक्यू